नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमगेले स्वागत करता. कारवारचे भांगरा चेडू निवेदिता सावंत हेमगेली राज्यस्तराच्या दसरा स्पोर्ट्सात निवडूक झाली. कर्नाटक सरकार युवजन सेवा आणि क्रीडा विभाग वतीन धारवाडच्या आर्यन शेट्टी मैदानातील झालेल्या बेळगाव विभाग स्तराच्या दसरा खेळात महिला विभागाच्या शॉर्टफूट थ्रो आणि डिस्क थ्रो दोन्ही स्पर्धेत उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या स्पर्धेकेले निवेदिता प्रशांत सावंत हेमी प्रथम स्थान मिळेलो आणि सप्टेंबर 25 तारखेक मैसूर चामुंडी विहार क्रीडांगणाचेर जावच्या राज्यस्तराच्या दसरा खेळाक निवडूक झाले. राज्यस्तरात बी निवेदिता प्रथम स्थान घेऊन भांगराचे पदक मिळवून कारवारचे भांगरा चेडू नाव कायम दवरू अशी सगळ्याली शुभेच्छा आसा. कारवार तालुक्याच्या माजाळीत निस्त्या बंदर करची योजना रद्द करूक जाय म्हणून आग्रह करून देवबाग आणि माजाळीचे काही निस्तेकारांनी जिल्हा प्रशासनाक अर्ज दिले. हेच पहिले कारवार तालुक्यात सांप्रदायिक निस्ते मारूक 12 समुद्र किनार आशिल्ले. अलग अलग योजनेक हे सगळे समुद्र किनार आता निस्तेकाराक वापरूक मेळना. रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनारो आणि माजाळी समुद्र किनारो मात्र निस्तेकाराक आसात. असले परिस्थितीत माजाळीत बंदर केल्यार सांप्रदायिक निस्तेकारान खवयचे असे त्यांनी प्रश्न केले. माजाळीत बंदर करूक मच्छीमार विभागाकडच्यान प्रस्तावना सरकाराक दिली. राज्य सरकाराच्यान आर्थिक परवानगी बी मेळ्ळी. जाल्यार स्थानिक निस्तेकारा चर्चा करनासतना स्थानिक निस्तेकारालो अभिप्राय संग्रह करनासतना असो निर्णय घेयलो सारकी न्ही अशें सांगिल्ले निस्तेकारान बंदर योजना रद्द करूक जाय अशें आग्रह केले. आज आम्ही डीसी साहेबाक म्हणीत दिती आसात. कित्याक काय म्हणल्यार माजाळी बंदर जाल्लो आसा जाल्यार बंदर जाल्यार आमकां हीच खबर ना. जाल्यार आमकां आतां त्रास जाता. कितें त्रास जाता? थंय बंदर जालें जाल्यार आमकां थंय धंद करचें मेळना. पायवाड मारच्याक मेळना. म्हणल्यार येंडी पायवाड म्हणल्यार येडी आनी येडी म्हणल्यार कुर्ली जाळ मारचें मेळना. मरण बाली म्हणल्यार मडले बाले ते व्हरचें मेळना. तशेंच शेंडी जाळ मागचें मेळना. कितें करूं मेळना. तें केलें जाल्यार बंदर केलें जाल्यार ह्या वारच्यान उदक आनी त्या वारच्यान दोनी सायडच्यान उदक भरतलें आनी पुरा पोट भरतलें आनी पुरा सगळें घर बीर सगळें हे कोसळून पडटलें. तेन्ना पुराण काला पासून आमगेलें कितें आसा. आतां आमी ते बंदर जाय म्हण आमकां हे ना. पुराण काला पासून आमी ते कशे आसात पळय तशेंच उरतात. आमकां न्ही ते बंदर नाका काय नाका. कित्याक सांग फक्त आमकां कसं आसा पळय कडलो तिरे तशेंच उरूं जाय म्हण आमी हे करतात. आनी जर तर आतां थंय तर कितें तरी करच्या येयले उत्तर कन्नडा धन घेवन आमी सगळे जाण एक जावन घेवन ते बंदर बी करच्या दिनात काय ना रस्तो रोका करतले. तेन्ना आमी हे मनवी आतां डीसी साहेबाक दिते आसात. कर्नाटक राज्याच्या अलग अलग कडेन NIA पंगडान धाड घायले. फाटोफाट उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या शिरशीत बी NIA आणि इंटेलिजन्सी ब्युरो हेमी धाड घायली. स्थानिक पोलिसाल्या सहकार्यात सकाळी सकाळी कार्य केल्ल्या ह्या पंगडान शिर्शी शहराच्या टिप्पू नगरवासी SDPI प्रमुख अब्दुल अजीज शुकूर हेका ताब्यात घेयलात. सकाळी 3:30 वाजता सुमार अधिकारीन ऑपरेशन सुरू केल्ले. सुमार 6 वाजता धाड घान अब्दुल अजीज हेमका ताब्यात घेवक यश मेळयले. हेमी कानुना भायर प्रकरणात भाग घेयले किंवा देशविरोधी कामात सहकार्य दिल्ल्या आरोपात ताब्यात घेयला अशी माहिती मेळ्ळा. धाड घायल तेन्ना ह्या व्यक्ती खंयच्यान एक लॅपटॉप, 2 मोबाईल, 1 CD आणि 1 पुस्तक जप्त केला. शिवमोगात उग्रवादीक पत्तो लागिल्ल्या फाटोफाट ही धाड जाला असो अभिप्राय व्यक्त जाला. नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघरात पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार.
चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस, शुगर हिल कॅप्सूल, जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सुलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे असतात त्याचे खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात हाय बीपी आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर बीपी अँड हार्ट केअर ज्यूस. तशेंच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी, अपचन, गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला, टॉयलेटात साफ जाणं असल्या लोकां खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस. त्याच्यानंतर आम्ही लॉन्च करता व्हीट ग्रास ज्यूस, जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता, परत परत हिमोग्लोबिन कमी जाता, लोक डॉक्टर रक्त लाय म्हणता अशा लोकां खातीर हे ज्यूस असा. त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आम्ही लॉन्च करते असतात. नोनी ज्यूस जेमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांची इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत परत सीक पडचे वतात पण रिझल्ट कितें म्हणून कळना असं लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस, रामनाथ मंदिरा लागीं, मेन बस स्टॉप, हणकोण, कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात खूप कडेन काळींग सर्प दिसून येवचे आणि पर्यावरण प्रेमी लोकांन तेमगेल रक्षण करून रानां सोडचे नवीननी जाल्यार शिरशी तालुक्याच्या अळवे ग्रामात व्हड काळींग सर्प मेळ्ळो. इतलो व्हड काळींग सर्प पळोवन लोक दंग जाले. सुमार 14 फूट लांब काळींग सर्पाक सरपटचे प्राण्यादरचे सय्यद हेमी धन रानांत सोडले. सय्यद हेमी काळींग सर्पाक धरचो व्हिडिओ पळोवन कोणाक बी भंय दिसतलीत आणि तो व्हिडिओ कारवार न्यूज तुमचे खातीर दाखयते आसा. भारत देशात हिंदू लोकांलो खून जावचे थांबेच खातीर कठीण क्रम घेवंक जाय आणि PFI तशेंच SDPI सारखे संघटन निषेध करूंक जाय म्हण आग्रह करून केंद्र गृहमंत्रीक हिंदू जनजागृती समितीन कुमटा तहसीलदार मार्फत अर्ज दिले. गेल्ल्या काही वर्सांच्यान राष्ट्रात हिंदू आणि हिंदू कार्यकर्ताले खून करून दादागिरी करतात. तशेंच BJPचे नुपूर शर्मा हेमी वाईट उलयले म्हण सांगून सर तन से जुदा अभियान करतेत आसात. जास्त हिंदू लोक खुना फाटल्यान PFI आणि SDPI संघटनेचो हात आसा. त्याका लागून असली संघटना निषेध करूंक जाय म्हण हिंदू जनजागृती समितीन आग्रह केले. ಇಬ್ರು ಕೊಡಿ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬೋದು ಬಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್. कैलासवासी सुरेश डोंगरी नागेकर हेमगेली 9वी पुण्यतिथी. हेमी दैवाधीन जावन आज 9 वर्स जाली. हेमगेल कुटुंब हेमगेल यादेत हेमी दिल्ल्या मार्गदर्शनाचेर चलत आसात. हेमगेल आत्म्याक देव सद्गती दिवं अशी प्रार्थना करचे हेमगेली धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता सुरेश नागेकर आणि कुटुंब, असनोटी, कारवार. मुंडगोड तालुक्याच्या अत्तिवेरी ग्रामात सारखी बस संचार व्यवस्था करा म्हण आग्रह करून कॉलेज विद्यार्थीन स्ट्रायक केलो. मुंडगोड शहराच्या छत्रपती शिवाजी सर्कल हांगा शिरशी हुबळी रस्तो आडोवन स्ट्रायक केल्ले विद्यार्थीन
अत्तिवेरी ग्रामात सारखी बस संचार करा. ह्या भागाच्यान जास्त विद्यार्थी शिक्षणा खातीर मुंडगोड शहरात येतात. KSRTC बस संचार वेवस्था सारखी ना जाल्ल्यान विद्यार्थी वेळाचेर कॉलेजाक शाळेक पावनात. तेजेन शिक्षणाक समस्या जाता अशें सांगिल्ले विद्यार्थीन सुमार अर्ध तास रस्तो बंद करून स्ट्रायक केले. तेजेन रस्त्यार वाहन अर्ध तास थांबून रावची परिस्थिती जाली. आयचा इतलाच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.